वगायचा आमचो कॅन्डिडेटाचो वो फर्स्ट राउंड आसा. फर्स्ट राउंडा भितर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड एक्सेप्ट फॉर वी हॅव कवर्ड ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज अँड देर इज ट्रिमेंडस सपोर्ट अँड फ्रॉम द पीपल अक्रॉस. आम्ही 15 मतदारसंघांनी आम्ही वचून आयल्या आणि हांव तुमकां सांगपाक सोदता की आमकां इतलो प्रेम, इतलो मान आनी इतलो प्रोत्साहन दिला सगळ्या लोकांनी की हांव हें केन्नाच विसरपाक शकना. आज सकाळचे आमी खुर्साचे आमी दर्शन घेतलें, मंगेश देवाचें आमी दर्शन घेतलें आनी हांव देवा लागीं मागता की तुमकां सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें देवान आनी तुमची सदांच भरभराट जावची ही म्हजी मागणी देवा कडेन. हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करता. हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा. आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळ्या क्षेत्रांत बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात आनी एक बरोबर आमी खुबशीं कामां आमी बरोबर करपाक शकतात. आनी बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला तो आमी पळयला. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 चाकाचे तुम्ही पळयला गोंयचे आनी भारताचे विकास जाला ते. आनी मोदीजीचे विकसीत भारताचे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास आनी सबका विकास हे ताचे सपन आमी पळयला साकार जाल्ले. 7 मे मतदान दीस आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यान आमकां तुमी निवडून हाडटली म्हणून. हांवें हांगा पळयलां गोंयांत हांगा सामाजीक हांगा कम्युनल हार्मनी दिसता. हांगा आमी कोणीय आसूं, आमी क्रिस्तांव आसूं, आमी हिंदू आसूं, मुसलमान आसूं, सगळीं आमी एक बरोबर रावतात. ही खरीच बरी गजाल. बरी व्हडली मिटींग घडोवन हाडली तुवें. बीजेपीचे कॅन्डिडेट साऊथ गोवाचे हांगा येयल्ले आहा. वॉट डू यू वॉन्ट टू से ऑन दिस ओकेजन? सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव एक इंडिपेंडंट MLA कोटाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी जेन्ना हांवें बीजेपीक सपोर्ट केलो आनी सपोर्ट केलो म्हणटूच म्हाका आमचे जे बीजेपी सांगता ते आमचे उमेदवार दिले साऊथ गोवा उमेदवार दिले आसा आमचे पल्लवी टेम्पो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो, पार्टीन रिक्वेस्ट केलो आनी मॅडमीनी रिक्वेस्ट केलो, म्हाका सपोर्ट केलो. म्हणटूच आमी डिस्कस करून आमी ऑलरेडी आमी सपोर्ट ताका दिवपाचो ऑलरेडी डिक्लेअर केलो. आयज आमी हो 15वो मतदारसंघ येतात दक्षिण गोंया. सांजचो आमी 16 आनी फाल्यां 17 आनी आतां हो 16वो. आमी 20 मतदारसंघ फाल्यां पर्यंत सोंपतले. एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा. आज आमी आमचो अपक्ष आमदार एंथनी वाझ कुट्टाळी तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी तेवढेच तेंच्यांनी आज ऑफिशियली आपलो पूर्ण सपोर्ट पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा. म्हणून आज तांच्यांनी हांगा आपल्या ऑफिसाच्या हॉला भितर मिटींग ऑर्गनायज केली आनी तांचे सगळे सरपंच, पंच, MP हे सगळे आशिल्ले.